हॅलो गुड इव्हनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो ना माझं डेली रुटीन ना माझं Q&A ना असं खंय ट्रॅवल बिवल कांयच ना. आयचो जो व्हिडिओ हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय तो मातसो ऑन अ सिरियस टॉपीक आसा. माझो एक टॉपीक जो आसा पळय तो सिरियस आसा आनी स्पेशली म्हाका अशें दिसलें की ह्या टॉपिकाचेर उलोवप मातशें गरजेचें अशें. सो आयचो जो टॉपीक आसा पळय न्हू तो तुमकां कितें तो मातसो एक हे येयल्याच आसतली आयडिया जी आसा पळय ती बारीकशी येयल्याच आसतली की कित्याक रिलेटेड आसा. तुमी आतां थंबनेल पळयले, टायटल पळयलो व्हिडिओचो आनी तुमकांय बी एक क्युरियोसिटी येयली आसतली कितें जालें काय अशें म्हणून. सो तेच्याच बद्दल उलयता, तेच्याच बद्दल सांगता. सो आयचो जो टॉपीक आसा पळय न्हू तो म्हाका अशें न्ही खूब हर्ट जालो. एक असो म्हटल्यार म्हाज्या आनी इन्स्टाचेर एक DM आयली. सो ती मॅसेज वाचून म्हाका खूब हर्ट जालें आनी खूब अशें म्हटल्यार जो म्हाजो युट्यूबाचो स्टार्टींग फेज आशिल्लो पळय न्हू तो म्हाका असो याद येयलो. सो पयलीं जी आसा पळय ती तुमकां मॅसेज हांव रीड करून दाखयतां आनी मागीर सांगता कशें कितें तें. ओके, सो म्हाज्या इन्स्टाचेर न्ही ती जी DM आयली पळय न्हू फर्स्ट टायम म्हाका तेणें मॅसेज केला. एक्चुली तो फेस जो आसा पळय न्हू तो म्हाका रिलिवंट आसा. म्हळ्यार तो फेस जो आसा पळय तो हांव वळखता, म्हाका वळखीचोच आसा तो फेस जो आसा तो. सो हांवें म्हटलें हेणें आनी कितें मॅसेज केली काय अशें म्हणून ओपन करून पळयत जाल्यार एक अशी शॉकिंग अशी मॅसेज आशिल्ली. सांगता तुमकां रीड करून. सो तेजी मॅसेज आसा, हाय दी, आय एम अ स्मॉल यूट्यूबर. हांव म्हाज्या डेली रुटीन्स एंड अदर व्लॉग्स लायक रेसिपीज एंड ऑल शेअर करता ऑन माय यूट्यूब चॅनल. सो म्हाका न्ही एक 2-3 व्हिवर्स खूब नेगेटीव कमेंट्स करता की म्हाका उलोवपाक कळना, लोकांलो टायम वेस्ट करता, यूट्यूब बंद कर, तूं स्क्रिप्टेड कंटेंट दिता, सो ऑन, प्लीज हेल्प. सो तेजे सकयल आनी एक मॅसेज केली ताणें मागीर, हाव यू हँडल सच नेगेटीव पिपल्स एंड कमेंट्स. आतां तेणें हो क्वेश्चन केलो की हाव यू हँडल सच नेगेटीव पिपल्स एंड कमेंटा म्हणून न्ही. सो ताका लागून म्हटलें व्हिडिओ करप खूब गरजेचो आसा. कित्याक लागून जाणां, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार तेणें म्हाका ही मॅसेज केली, हांवें मॅसेज रीड केली, म्हाका बी आयकून खूब अशें ऑड दिसलें की म्हटल्यार कितें आतां न्ही ते आतां म्हाका विचारता न्ही की तूं कशें हँडल करता कितें काय म्हणून. आतां न्ही संवय जाल्या सांगपाक म्हटल्यार. आतां खूब टायम जालो, खूब वर्सां जालीं यूट्यूबाचेर आसा. सो ताका लागून संवय जाल्या. बट तुजें जें एक हें आसा बीन कन्सर्न आसा जावं तुजें जें आतांचें जें सिच्युएशन आसा न्ही हे सगळे नेगेटीव कमेंट्स पळोवन ताका आमी फ्रेंडली आसा. म्हळ्यार जितले कोण म्हाज्या वांगडा आतां यूट्यूबर्स आसा बीन सगळे एग्री करतले की आसा असो जो टायम आसा पळय न्हू यूट्यूबान आमच्या सगळ्याच्या लायफान येयला की नेगेटीव कमेंट्स येवप, मागीर अशें करून नेगेटीव अशें करून थोमणे मारप आमकां अशें खूब जालां. आतां कितें स्टार्टींग कितें आसता आमकांय बी अशेंच जातालें की अशें कित्याक म्हणटा काय हांव हेका वळखत ना, जावं म्हाका हेच्या बद्दल कांयच खबर ना, हें अशें कित्याक उलयता, हांवें कितें रॉंग केलां, हें पयलीं बी आमच्या मायंडान येतालें. आतां न्ही जशे जशे गोश्टी तुज्या वांगडा रिपिटेडली जावपाक लागता पळय न्हू तूं ताका हॅबिच्युअल जाता आनी तूं तितून म्हळ्यार अशें कम्फर्टेबल जावन वता. सो आतां हांव ज्या मनशाच्या बद्दल उलयता पळय त्या मनशाचें नांव घेवचें ना, जावं तेजें यूट्यूबाचें चॅनलाचें नांव जें आसा पळय तें हांव हांगा मेन्शन करपाना. सेकंड थींग म्हटल्यार तेजे जे व्हिडिओज आसा पळय न्हू ते हांव स्वता पळयतां. म्हळ्यार आतां खूब टायम जालो ना ताका ह्या फिल्डान, करता आपल्या भशेन भरपूर करता आनी जें कितें करता पळय न्हू परफेक्टली करता. अशें ना की खूब व्ह्यूज येतात जावं खूब लायक येता, खूब सबस्क्रायबर आसा तेजेच व्हिडिओज अशें करून बरे आसता अशें ना. बारीक बारीक यूट्यूबर्स आसता म्हळ्यार कशें जेंकां कमी व्ह्यूज येता, जेंचे कमी सबस्क्रायबर आसता, जेणे आतां स्टार्टअप केला तेंचे बी व्हिडिओज जे आसा पळय खूब बरे आसता, तेंचो कंटेंट बी खूब बरें आसा. आनी तुमकां हांव सांगता म्हाज्या सबस्क्रायबरांक की हो जो यूट्यूबर आसा पळय न्हू तेजे हांव दरेक व्हिडिओज पळयतां. बट आतां पळय ते अशें म्हणटा न्ही की आपल्याक खूब वायट, म्हळ्यार तेणें मागीर तेज्या वांगडा हांवें चॅट केलें, म्हाका तें सांगपा लागलें मागीर की अशें अशें जालें, आपल्याक खूब वायट दिसलें, आपल्यान 2-4 दीस जाले आतां व्हिडिओज बी कांय घालूना, आपल्याक आतां अशें दिसता की लोकांक आवडना, लोक आपल्याक नांवां दवरता अशें दिसता अशें म्हणून. सो ताका हांवें फर्स्ट ऑफ ऑल सांगलें अशे जे लोक आसा पळय न्हू जे तुका लायफान खूब डिमोटिवेट करता, तुजे बद्दल नेगेटीव उलयता, नेगेटीव कमेंट करता, तांकां पयलीं म्हटल्यार इग्नोर कर. आनी जर तर कोणी अशें करून आनी यूट्यूबर्स बीन आहा जेंकां अशें करून नेगेटीव कमेंट्स येता, जावं तुमकां अशें दिसता की लोक नेगेटीव उलयता, नाका आतां करपाक व्हिडिओ अशें जर तुमकां दिसता न्ही जाल्यार तुमकां बी सांगता की
तुम्ही असे जे लोक आसा पळय तांकां इग्नोर करा. इवन अशें म्हणना की कोण युट्यूबर्स आसा तांकां तशें न्ही, तुमच्या लायफान सुद्दां जे कोण युट्यूबर्स ना नॉर्मल म्हाजे व्ह्युअर्स आसा तांकां सुद्दां जर तर तुमच्या लायफान कोणी असो मनीस आसा जावं अशी कोणी मनशां आसा जे तुमकां डिमोटिवेट करता, तुमी कसलीय गोश्ट करता आसतना अशें करून उलो हे तुजे कडेन जावचें ना, तें करून कांय फायदो ना, हें असलें कोण करता, असलें कित्याक करपाक जाय, अशें जर कोण म्हणटा तुमकां जर डिमोटिवेट करता, जावं तुमकां जर तुमी सक्सेसाच्यो पायऱ्यो चडटा आसतना तुमकां जर सकयल ओडटा जाल्यार न्ही तुमी असले मनशा पासून 4 हात पयस रावा. हे मनीस न्ही तुमी कितले बरें केल्यार बी वायटच उलयतले, वायट केल्यार बी वायटच उलयतले. असल्या मनशाचेर म्हटल्यार कॉन्सन्ट्रेट करपाचो, असल्या मनशाचेर फोकस करपाची कांयच गरज ना. अशें आसता सगळ्यांच्याच लायफान आसतलें, कोणूच असं म्हणपाक शकना की ना आपल्याक केन्नाच कोणें डिमोटिवेट केलें ना जावं कितेंच नेगेटीव आपल्या बद्दल उलयलें ना, अशें कोणूच म्हणपाक शकना. आसताच, फ्रेंड्स भितर आसता, फॅमिलीज आसता, रिलेटिव्स आसता, नेबर्स आसता, कोणीय आसूं शकता. तुमी कोणाचेरूच न्ही अशें कॉन्सन्ट्रेट करनाका, तांकां न्ही अशें करून चड एटेन्शन जें आसा पळय न्ही तें दिवपाक वचनाका. मे बी तुमकां बॅकग्रावंडान न्ही बायेचो आवाज येता आसतलो, ते भायर खेळटा. ओके, सो मातशें इग्नोर करा. तुमी जें कितें करता पळय न्हू तुमी स्वताचेर कॉन्फिडन्स दवरात. आनीक तुमकां जर दिसता ही गोश्ट आपल्याक खरेंच सक्सेस दिवपाक शकता, जावं ही गोश्ट जी आसा पळय ती आपूण खरेंच बरें करता अशी जर दिसता न्ही जाल्यार तुम्ही कॅरी ऑन, तुम्ही करात ती गोश्ट जी आसा ती. फॉर एक्झाम्पल आतां व्लॉगिंगाचेंच सांगता, जेन्ना पळय आमी हांवूच सांगता म्हाजेंच सांगता, जेन्ना हांव पळय व्लॉगिंग करतालें पळय न्हू तेन्ना बी अशेंच आमकांय कमेंट येताले की तूं स्क्रिप्टेड उलयता, कितें ते एक वर्ड सुद्दां जर तुवें 1-2दा रिपीट केलो न्ही फूल व्लॉगां भितर. सो आतां म्हाका कसो जाणा, सो आतां जशें हांवें म्हटलें पळय न्हू, सो हो वर्ड जो आसा पळय तो परत परत येता. सो आमी अशें केलें, सो आमी थंय केलें, अशें करून हो जो इंग्लीश वर्ड सो आसा पळय न्हू SO सो तो म्हाका न्ही परत परत रिपीटेड आसत. सो त्या वर्डाक लागून सुद्दां न्ही पयलीं स्टार्टींग खूब जाणांनी कितें तूं तें एकूच वर्ड रिपीट करता सो करून, आनी ती मनशाची संवय आसता, कळ्ळें न्ही. अशें ना की आतां तुमी म्हटलें म्हणून म्हाजी ती संवय मोडली अशी ना, ती पयलीं सावन संवय आसा आनी ती फक्त व्लॉगिंगा पुरतीच ना, ती म्हाज्या लायफान सुद्दां तुमी म्हाका केन्ना मेळ्ळी, केन्ना म्हाजे कडेन उलयलें आनी हो वर्ड म्हाज्या तोंडान आसतलोच आसतलो. सो तुमी एका मनशाची हॅबीट जी आसा पळय ती बदलपाक शकना. आनी तुमकां सांगता लोक अशें कितेंय म्हणू, बट व्लॉगिंग जें आसा पळय न्हू तुमी एका कॅमेराक फेस करून तुमी तें उलोवप, तें उलोवपाक सुद्दां न्ही खूब गट्स लागता. आमी अशें करून मोबायल धरून खंय वयतकीर उलयता, मोबायलाक फेस करून 4 लोक असो करून पळयता, थोड्या टायमा खातीर अनकम्फर्टेबल जाता, बट खूब गट्स लागता 4 लोकां मदीं वचून कॅमेरा असो करून ऑन करून उलोवपाक न्ही खूब गट्स लागता. आनी ते गट्स सगळ्या कडेन आसना. आनी जो पळय कोण अशें करून ते म्हटल्यार आपल्याली स्कील 4 लोकां मदीं वचून उलोवप एंड ऑल जी डेवलप करता आनी ते सगळें करून तुमकां खंय वता थंय शूट करून दाखोवन म्हळ्यार तुमकां दाखयता न्ही खंय गेले, आतां एक देवळान गेले, कसले फेस्टिवल आसता कितें आसता, फॉर एक्झाम्पल पळय रामनम जाली, वचून देवळान 4 लोकां मदीं वचून शूट करून तुमकां दाखयता की ह्या देवळान कशें फेस्टिवल केलो, सेलेब्रेट केलो, ते हितून कशें टेम्पलान रिच्युअल अशें सगळें तुमच्या मेरेन दाखयता. एक बरी गोश्ट की तुमकां 4 गांवची 4 तरेची पद्दत जी आसा पळय न्हू सेलेब्रेट करपाची ती तुमच्या मेरेन पावता. सो तुमी इन अ पॉझिटीव वे घेवन तें पळोवपाक जाय. कित्याक तुका करपाक कळना तें तुवें शूट करून हें इतलेंच कितें दाखयलें तें तितलेंच कितें दाखयलें, अरे दाखयलें न्ही, कितें तरी दाखयलें, तुमच्या मुखार हाडलें. एक युट्यूबर जो आसा पळय न्हू तो 24 वरां काम करता, म्हळ्यार फूल डे जो आसा पळय न्हू एका व्हिडिओ खातीर काम करता. आनी तो जेन्ना पळय फूल डे काम करता एका व्हिडिओ खातीर तेन्ना न्ही तुमकां नेक्स्ट डे खंय वचून तो एक 10-15 किंवा 20 मिनटाचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो मेळटा. फूल दिसाचो एफर्ट्स घरातली पळय आतां आमी हावजवायफ, व्हिडिओ व्लॉगिंग करताच आमी, बट आमी आतां हावजवायफ मोस्टली आतां अशें आसा म्हणजे जे कोण आमी आतां यूट्यूब्स करता पळय मोस्टली म्हाका तर खबर आसा मोस्टली अशी हावजवायफूच आसा, घरातली कामां करता, सगळें रांदप धरून निवळ करप धरून कपडे म्हण आसता, मॉपिंग म्हण आसता, सगळें कामां करता. प्लस फॅमिली रिलेटिव्स तांकां सगळ्यांक सांबाळपाचें आसता. सेकंड थिंग भुरगीं आसता. आतां म्हाजें बाय म्हणटू ल्हान आसा, बाकीचे भुरगीं म्हळ्यार अशें कोण आसा तेंचे भुरगीं स्कुलाक वता, कॉलेजीक वता, थोड्याची घरां आसता, शाळेक वता, इतलें सगळें सांबाळून इतलें सगळें जें आसा पळय न्हू डेली रुटीन जो आसा पळय न्हू आमचो तो हालिनासतना तितून भितर यूट्यूब जो आसा पळय तो बी पळोवपाचो आसता. मागीर खंय ना खंय कितें ना कितें मीस हें जाताच.
सगळेच कडेन 24/7 तूं अवेलेबल रावूं शकना न्ही. सो ते मातशें खंय केन्ना ना केन्ना वयर सकयल जाता. सो जितले तुमच्या मेरेन पावयता ते आमी इन अ पॉझिटिव्ह वे पावयता की हय हांवें हें केलें न्ही, आयज तें दाखोवया, एक रेसिपी केली ती दाखोवया, जावं हांव खंय गेलें, एक टेंपल विजीट केलें, कोणाच्या लग्नाक गेलें तें दाखोवया अशें म्हणून. ते न्ही मुखाल्ल्या मनशान पळयता पळय न्हू तेन्ना ना हें अशेंच कित्याक केलें, तें तशेंच कित्याक केलें अशें करून घेवप ना. आनी कोणी अशें करून कितें एफर्ट्स घेता पळय न्हू तांकां प्लीज डिमोटिवेट करनाका. 4 जाणां जेन्ना मोटिवेट करता पळय न्हू तेन्ना खंय वचून तो मनीस मोटिवेट जावन कितें न्यू एक स्टार्टअप करता. एकल्यान कोणें डिमोटिवेट करप म्हणल्यार ते 4 जाणांचे जे एफर्ट्स आसा पळय न्हू मोटिवेट करपाचे ते बसून सगळे फेल जावन वता. सो ताका लागून तुमी प्लीज अशें करून कोणाकूय डिमोटिवेट करनाका. आनी तूं आतां म्हणटा न्ही की 2-3 जाणांनी आपल्याक सेम कमेंट केले म्हणल्यार ताका न्ही ते 2 काय 3 कितल्यो आयडी आसा तेजे वयल्यान नेगेटिव्ह कमेंट येता. म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना ते आयडी वयल्यान कमेंट येता पळय न्हू तेन्ना तेन्ना न्ही ताका नेगेटिव्ह कमेंट येता. आनी सेम म्हटल्यार जो पळय फर्स्ट कमेंट आसा पळय तसो सेम नेगेटिव्ह कमेंट सेम आसता अशें म्हणून. सो तेज्या वयल्यान न्ही म्हाका न्ही एक गोश्ट याद आयली. सो जी म्हळ्यार जो इन्सिडंट म्हाज्या वांगडा जाल्लो पळय न्हू तो इन्सिडंट तुमच्या वांगडा शेअर करता. आय थिंक एक 2 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं मागीर बिफोर मागे प्रेग्नन्सी न्ही म्हाका न्ही असोच एक यूट्यूबरान न्ही कमेंट आयल्लो की आपल्याला एक चॅनल आसा सो एंड सो चॅनल, म्हाका त्या चॅनलाचें बी नांव याद ना. सो म्हाजो चॅनल आसा, प्लीज तूं म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो प्रमोट कर अशें म्हणून. सो हांवें म्हटलें ओके हांव पळयतां तुजो चॅनल अशें म्हणून. सो मागीर ताणें म्हाका इन्स्टाचेर मेसेज केली परत रोखडीच म्हाजो रिप्लाय येतकीर की ना आपल्याला हे लिंक दिलें म्हाका यूट्यूबाचें, हे हो आपल्याला चॅनल, तूं प्लीज आपल्यालो चॅनल जो आसा पळय प्रमोट कर, आपल्याक बी ग्रो जावपा जाय. सो तो म्हळ्यार अशें आमी सगळीं वांगडाच ग्रो जावया एंड ऑल सगळे अशें करून म्हाका भरपूर अशे मेसेजीस केले. हांवें म्हणलें ओके हांव तुजो चॅनल जो आसा पळय तो पळयतां आनी हांव म्हाज्या व्ह्युअर्सांक सांगता की तुजो चॅनल पळय म्हणून. ओके म्हटलें हांवें. सो जालें. आनी कशें आसता खबर आसा, अशें ना की आयज तुवें म्हाका सांगलें म्हणटा की हांव फाल्यांच तुजो चॅनल प्रमोट कर, तशें जायना. कित्याक आमचो ऑलरेडी व्हिडियोज जे आसा पळय ते लायनअप आसता, 1 दिसाचो 2 दिसाचे 3 दिसाचे व्हिडियोज जे आसा पळय पेंडींग शूट केल्ले आसता. सो ते आमकां लायनींग दिवचे पडटा. सो म्हाजे बी न्ही अशें करून पेंडींग व्हिडियोज आशिल्ले. सो 1-2 दीस हांवें ते पेंडींग व्हिडियोज घातले आनी तिसरे दिसा हांव तेजो व्हिडियोज म्हळ्यार तेजो चॅनलाचें नांव जें आसा पळय तें म्हाज्या व्हिडियोन मेन्शन केलें की असो एक यूट्यूब ब्लॉगर आसा आमचो गोंयचो. सो तुमी तेजे व्हिडियोज तुमकां लायक जाताले तुमी पळोवपाक शकता, सबस्क्रायब करपाक शकता अशें म्हणून हांवें मेन्शन बी केलें. आनी हांव सांजचो व्हिडियो अपलोड करता न्ही, सो हांव तो व्हिडियो एडीट करतालें तेन्नाच न्ही म्हाका परत इन्स्टाचेर मेसेज आयली की ना तुम्ही जिवाक कितें समजता यूट्यूबर्स की तुमचे चड सबस्क्रायबर हा चॅनल मॉनिटायज जालो म्हणटकीर तुमी कितें स्वर्गाक हात लायलो आनी अशें करून खूब कितें कितें उलयलें तें आनी आतां उलोवन आनी म्हाका याद बी करपाचें ना अशें करून कितें कितें म्हणपा लागलें. सो हांवें इग्नोर केलें मेसेजीस पयल्यो सीन केल्यो इन्स्टाचेर आनी इग्नोर केल्यो. सो मागीर न्ही हांवें त्या दिसा कितें केलें, हेणें तशें म्हटलें न्ही म्हणून तो जो तेजो चॅनलाचो प्रोमो केल्लो पळय न्ही हांवें तो पार्ट डिलीट केलो आनी हांवें म्हाजो व्हिडियो अपलोड केलो. सो त्या व्हिडियो सकयल परत कमेंट येयले की ना तुका चॅनल आपल्याला प्रमोट कर म्हटलेलो, तुमकां दुसरी वयर सरलेली नाका, हेल्प करपाक कितें जाता अशें म्हणून कमेंट आयलो. तेजे सकयल आनी एक आयडीचो कमेंट आयलो. ओके, आयडी 1-2 म्हयन्या पयलीं क्रिएट केल्ली, तेजे सकयल आनी एक तेकाच रिप्लाय येयलो. अशें करून तेणें जो पळय कमेंट केलो म्हणजे तेजे सकयल 2-3 वेगळे वेगळ्या आयडींतल्यान रिप्लाय येवपाक लागले, हय तुमी हेल्प करपाक कितें येता तें तुका हेल्प कर म्हणटा अशें तशें करून. सो हांवें पयलो कमेंट इग्नोर केलो. दुसरे दिसा हांवें परत अपलोड केलो आनी एक व्हिडियो म्हाजो, तेजे सकयल तेणें परत मेन्शन म्हळ्यार आनी कमेंट केलो असोच म्हणून आपले व्हिडियोज बरे घालता लोक वयर सरलेले नाका आनी कितें. सेम ज्यो तेका पयलींच्या व्हिडियोक कमेंट येयल्ले म्हळ्यार रिप्लाय केल्ले पळय न्हू त्या 2-3 आयडीन सेम आयडीचेर परत तेकाच रिप्लाय येयले. 15 दीस सुमार चल्लें हें नाटक जें आसा तें. हांवें इग्नोर करीत रावलें कमेंट्स जे आसा पळय न्हू, म्हाका म्हाज्या हेजेर व्हिडियोच्या सकयल कांयच नेगेटिविटी नाका अशें म्हणून हांवें कमेंट जे आसा पळय ते नेगेटीव कमेंट्स डिलीट केले. आनी हांव मोस्टली अशें करून नेगेटीव कमेंट्स जे आसा पळय ते दवरीत ना, डिलीटूच करता. सो हांवें तशेंच डिलीट केलें. सो अशें करून तें कमेंट करता आनी तेच्या कमेंटाक न्ही सेम 2-3 आयडी जे आसा पळय न्हू ते रिप्लाय करता. सेम
एवरी टायम तशेंच जातालें. आनी तेज्या भायर न्ही म्हाका त्या आयडी वयल्यान केन्नाच कमेंट येयले ना, बरें ना वायट केन्नाच येयलें ना. ते जेन्ना कमेंट करता पळय तेन्नाच तेकाच रिप्लाय येता त्या आयडी वयल्यान की तूं हय तांकां हेल्प करना अशें तशें म्हणून. सो मागीर म्हाका कळ्ळें ह्योच आयडी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आसतल्यो. म्हणल्यार कितें खबर आसा, आतां सांगपाचो मेन इंटेंशन कितें खबर आसा, तेका न्ही आपलो चॅनल जो आसा पळय तो प्रमोट केल्लो जाय आशिल्लो. पळय फर्स्ट थिंग म्हटल्यार म्हाका तुजे कडेन कांय कंपिटिशन ना. आमी आतां यूट्यूब फॅमिली, ओके. सो आमी आतां व्लॉगिंग करता सगळीं जाणां. खूब जाणां आसा गोवन यूट्यूबर्स, जे तुमकां कितले जाण अशे गोवन हे जर कोंकणी व्लॉग्स बी मारले न्हू, खूब यूट्यूबर्स जे आसा पळय ते मेळटले जे कोंकणीन व्लॉग करता, गोवन आसा ते. अशें ना की म्हाजें आनी तुजें जावं म्हाजें आनी तेजें कितें कंपिटिशन आसा म्हणून. हांगासर कितें तें कंपिटिशन चालू ना. म्हाका चड व्ह्यूज येयले जाल्यार म्हाका पयशे येतले, तुका कमी येयले जाल्यार तुका येवचे ना, अशें ना. जितले तुजे कंटेंट बरो आसतलो तितलो व्ह्यूज येतले, तितले कमेंट्स येतले, तितले तुका पे जो आसा पळय न्हू तो येतलो. हांगासर कंपिटिशन नाच कोणाच्या मदीं. अशें ना की हय म्हाका चड व्ह्यूज येवपा जाय, तुका चड व्ह्यूज येवपा, अशें ना. तूं जितले एफर्ट्स घेता, तुजे जितले व्ह्यूवर्स आसा जावं तुजो जितलो कंटेंट तुज्या व्ह्यूवर्सांक लायक जातलो पळय न्हू, जसो वॉच टायम येतलो तसो पेमेंट येतलो. हितून कंपिटिशन आनी कितें. आनी कित्याक लागून म्हणून आतां आनीक असोच म्हाका तेणें कमेंट केल्लो तेच मनशाना जे पळय न्हू म्हाका एक टायम सांगताले पळय न्ही की आपलो चॅनल प्रमोट कर म्हणून. तेच मनशान आनी थोड्या तेंपान लास्ट प्रेग्नन्सी टायमार म्हाज्या 4-5 म्हयन्याची प्रेग्नन्सी आशिल्ली म्हाजी, तेन्ना म्हाका कमेंट आयिल्लो. म्हळ्यार एक ऑलमोस्ट तेणें ती प्रमोट कर म्हणून सांगून 5-6 म्हयन्यांनी म्हाका कमेंट केला की अशें म्हणून हय तुमकां कांयच काम ना. जो मनीस स्वताचो यूट्यूब चॅनल आसा जे स्वताच यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालता, आय थिंक तेजे रेसिपीज समथींग कितें तरी चॅनल आसतलें, कुकिंग चॅनल आसा कितें तरी, ते म्हाका सांगता तुमकां कांयच काम ना जे तुम्ही यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालीत रावता, लोकांचो टायम कित्याक वेस्ट करता. हांवें फर्स्ट टायम तेन्ना ताका रिप्लाय केलो की हांव हांगासर टायमपास करना, हांव जें कितें हांगासर करता तें म्हाजें काम आनी तेच्या खातीर म्हाका यूट्यूब पे करता अशें म्हणून हांवें ताका तेन्ना रिप्लाय केलो. ताच्या भायर ताका हांवें आयज म्हणल्यार रिप्लाय करूं ना. फाटीं जाले ट्रॅवल सिरीज बी म्हाजी घालची थोडे दीस पयलीं सुद्दां ताणें म्हाका असोच एक नेगेटीव कमेंट केलो बायेच्या फेसाक लागून. हांवें खूबदां 2-3 व्हिडिओन हांवें प्रॉपर मेन्शन केलां. एक हांवें प्रॉपर व्हिडिओज केला तेजेर की बायेचो फेस हांव केन्ना रिवील करतलो, कित्याक आजून मेरेन करूं ना, कित्याक लागून हायड केलो, सगळें हांवें सांगलां. आनी थोडीं जाणां आसा मागीर आपले पर्सनल एजम्पशन घेवन येता की हेका लागून घालूना दिसता, तेका लागून घालूना दिसता. तुमी कित्याक एज्यूम करता इतलें? सांगलें न्ही हांवें म्हाका एक पर्सनल रिजन, हांव घालना सो घालना. सो अशें आसता खूब जाणां जेंकां न्ही जेन्ना तोंड उगडटा पळय तेन्ना नेगेटिव्हच उलोवपाचें आसता. म्हाजे जे कोण व्ह्यूवर्स आसा, जे कोण म्हाका फॉलो करता, जे कोण म्हाका मानता पळय तांकां हांव सांगता कोणूय यूट्यूबर्स जावं, कोणीय जावं तो कितलोय ल्हान असो यूट्यूबर जावं कितलो असो व्हडलो, म्हणल्यार व्हडलो इन सेन्स एजीन न्ही, व्ह्यूज चड येता आसूं, सबस्क्रायबर चड आसूं, जावं एक आसूं न्ही 100-200 सबस्क्रायबर आशिल्लो जाचे 200-300 व्ह्यूज येता आसूं, कोणीय जावं आपूण एफर्ट्स घेता, प्लीज तुमी तेच्या बद्दल नेगेटीव उलयनाका, ताका डिमोटिवेट करनाका. जाता तितलें मोटिवेट करा. जर तर मोटिवेट करपा जायना आसूं, नेगेटीव बी उलयनाका आनी पॉझिटीव बी उलयनाका. अशें करून कमेंट करून लोकांक डिमोटिवेट करनाका. ते बाबडे 4 दीस जाले खंय तेजे कडेन व्हिडिओज पेंडींग आसा आनी तेणें बाबड्यान व्हिडिओज बी घालूना की लोक आपल्याक म्हणटा स्क्रिप्टेड उलयता अशें म्हणून. स्क्रिप्टेड मनीस कितले दीस करतलो? 1 दीस, 2 दीस, 3 दीस, चल बरें म्हयनोभर करतलो एफर्ट्स करून स्क्रिप्टेड बरोवन करतलो. कितें अशें करून डेलीच करता, कितली वर्सां जाली व्हिडिओ करता, तो मनीस आनी कितें स्क्रिप्टेड करतलो? ते बाबडे आपले एफर्ट्स घेता, आपल्या घरातलें काम, आपले भुरगे बाळ सगळें सांबाळून व्हिडिओज करता आनी ताका अशें म्हणटा की ना तूं यूट्यूबाचेर व्हिडिओ घालनाका. कोण कोणाक अशें करून हें करपाक शकना की कितें करप कितें ना, तें तेजें पर्सनल डिसिजन. ताका आवडटा ब्लॉगिंग करपाक, ताका बरें दिसता व्हिडिओज तुमच्या मेरेन पावोवपाक, ते पावयता. पळयात, तुमकां जर आवडटा तुमी पळयात, ना आवडटा सोडून दिया. पण अशें करून दुसऱ्या मनशाक न्ही डिमोटिवेट करनाकात. आनी थोडे अशे बीन आसतात पळय व्ह्यूवर्स, आतां जे कोण म्हाजे व्हिडिओ पळयता ते
आनीक 4 युट्यूबर्स आसा तेंचे व्हिडिओ पळयता. जेन्ना पळय ताका कितें क्वेरी येता पळय न्हू त्या व्ह्युवर्साक, सो तो म्हाकाय विचारता आनी तांकांय कमेंट करता. सो मागीर कितें जाता, हांवूय बीन तेजे रिप्लाय करता. जावं एक कितें रेसिपी जर ताणें सांगली म्हाकाय सांगता, बाकीचे जे XYZ युट्यूबर्स आसा तांकांय सांगता. सो हांवूय बीन ती रेसिपी दाखयता, तिवूय बी रेसिपी दाखयता. मागीर आनी कोणी येतलो कमेंट बॉक्सान म्हणटलो तेणें दाखयल्या तीच रेसिपी तुवें कित्याक दाखयली, तेणें दाखयल्या तीच रेसिपी तुवें कित्याक कॉपी केली. अरे बाबा, एक कोण तरी आमचे कडेन मागता, म्हळ्यार रेसिपी मागता, आमकां सांगता की तुजे भशेन तूं कशें करता तें दाखय अशें म्हणून सांगता. ती आमी रेसिपी दाखयता. हितून कितें आसा की तेणें दाखयली म्हणून हांवें दाखोवप ना. तेजी करपाची पद्दत वेगळी आसा, म्हाजी करपाची पद्दत वेगळी आसा. तुमी दोनी भशेन ट्राय करा, तुमकां जी आवडटा ती मागीर तुमी मुखार कॅरी करा, तशें कितें आसा. सो चलात तर आयच्या दिसा खातीर खूब जालें ज्ञान जें आसा पळय न्हू तें. सो खूब दीस जाले अशें करून तुमचे कडेन उलोवं बी नाशिल्लें, तुमकां कांय रिक्वेस्ट बी करूं नाशिल्लें. आसतात न्ही अशें करून कितें ना कितें रिक्वेस्ट आसताच तुमकां. सो खूब तेंपान तुमकां रिक्वेस्ट केला. आनी आतां फाटल्या दिसान हांवें व्हिडिओ घातलेलो की बायेचो फेस आसा पण 6 मंथ कंप्लीट जाले की घालतले अशें म्हणून. तरी पूण खूब जाणांनी कमेंट केला करीत आसा की केन्ना घालतले आनी थोड्या दिसान जावना अजून बायेक 6 म्हयने जे आसा पळय ते कंप्लीट जाले की हांव तुमकां अपडेट दितलें केन्ना कितें तें कशें तेजो फेस रिवील करता तो, आनी मागीर जो आसा पळय न्हू फेस रिवील करतले. ओके, सो चलात तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. परत मेळया असेच आनी नवे नवे व्हिडिओ घेऊन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचे नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आनी लोकांक मोटिवेट करीत रावा. डिमोटिवेट केन्नाच कोणाक करनाका. युट्यूबाचेरूच न्ही, बाकी आपल्या लायफान सुद्दां आजूबाजून जी आसा पळय न्हू तांकां सुद्दां डिमोटिवेट केन्ना करनाका. जाता तितलें मोटिवेट करपाचें, ना जाल्यार आपल्यान उग्गी रावपाचें. ओके, बाय.